we are considering who should be the candidate and the right candidate. In fact, after committees from the committees झाल्या उपरांत एक डिसिजन घेतले आमी. I think another month or so complete committee formation जातले. ताच्या उपरांत मागीर लोकसभेचे डिसिजन आमी घेतले. पण आप फॉर्म आसा की ह्या फावट कंटेस्ट करतले? 100% आमकां अशें दिसपाक लागलें की आज जो पर्याय लोक सोदता लोकसभे खातीर किंवा गोंया खातीर तो आम आदमी पार्टीच्या दृश्टीन तांकां एक समोर दिसपाक लागला. आनी म्हाका दिसता एक गोंया खातीर एक विचार घेवन आमी जो फुडें सरिल्ले तो आमच्या MLAनी जें काम आमी केलां तेंय लोक पळयता. तेन्ना म्हाका खात्री आसा की ज्या तरेन आम आदमी पार्टीचो प्रोग्रेस चालू आसा, I think there should not be any doubt that we should not contest, or why should we not contest Lok Sabha elections for both the seats. कॅन्डिडेट बी कितें फायनल जालें काय ते प्रोसेस चालू आसा? कितें म्हणलें? कॅन्डिडेट बी फायनल जालें काय म्हणटा? ना कॅन्डिडेट अजून फायनलायज करूं ना. आमचे कडेन लोक टचान आसा, पूण आमकां रायट कॅन्डिडेट जाय अँड वी वील डिसायड ऑन दॅट. ऑनेस्टी ऑल्सो वील बी मेन क्रायटेरिया when it comes to putting up a candidate. आनी गोंयकार पण फुडें कशें व्हरप, गोंय कशें फुडें व्हरप हो उद्देश धरून आमचो कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करतात.